चिंचोण्या गांवांतल्यान वचपी प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्गाक लागून थळाव्या गांवांतल्या लोकांक जावपी समस्या संबंधी तांणी महामार्ग स्थलांतरीत करपाची विनवणी 2009 वर्सा केला, पूण आयज मेरेन हो प्रस्न सुटावो जायना। ह्या संदर्भात बेरेस्तारा सरपंचा वांगडा थळावे चिंचोणकार फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायाक मेळपाक गेल्ले। विजय सरदेसायान कागाळ आयकून आतांचे सरकार जी कामां करपाक जाय ती कामां करिना, ह्या चिंचोण्याच्या लोकांचो प्रस्न सरकारान काना मनार घेतलो ना जाल्यार आमी न्यायालयात शेच दिल्लीक वतले अशी शिटकावणी विजय सरदेसायान सरकाराक दिल्या। आयज आमी ऑनरेबल MLA विजय सरदेसाय बरोबर आयिल्ले। आमचो इश्यू आसलो लॉंग पेंडींग इश्यू। दिस इश्यू इज फ्रॉम 2009 आनीक आमी ताका फकत अपडेट करपा येयल्ले, कित्याक जेन्ना तो सरकारांत आसलो तेन्ना आमगेलो इश्यू घेतलेलो एंड इट वॉज गोईंग इन द रायट वे। पूण आतां तो जायना, तो पयलीं भाशेनूच जाता रस्तो आनी पयलोसून लोकांगेलो ओपोज आसलो फॉर द वायडनींग। The question is of not demolishing of houses, question is of future development. 45 meters ते no development zone केला, सो लोकांक थिंगा कांयच करपा मेळना आनी एक्विशन तेमचे फकत 30 मिटर आहा, तितून भितर ते रस्तो करपाक सोदता आनी आमकां ते सांगता एलिवेटेड काडटा रस्तो। एलिवेटेड क्वेश्चन बरें आहा, पूण लोकांक त्रास जातले, विलेज आमची डिवायड जातली। So my call to the government is that listen to the people once. They are suggesting an alternative which will be cheaper, which will have future scope in mind, and which will be liked by the people, which will not divide their village. If this alternative is not liked, then who benefits? Is it the contractor who wants to build a elevated road? Who benefits out of this elevation? When nobody is demanding an elevation, why do you give them an elevation? And what happens to the people of Benauli who want the elevation and not being given that? So I think there is a big mismatch about expenditure and people's aspirations, and this has to be settled by the government. Otherwise we'll have to knock the doors of the minister, Delhi, and maybe the courts, and we will help and we'll be with the people. I'm opposition आहा, आजवर तर लोकां खातीर झगडप ना अशें ना न्ही, कोणे तरी आवाज उठोवंक जायना आनी तशें जर तुमी लोकांचें आयकुचेंच ना जाल्यार लोक मागीर तुमकां कितें करूंक जाय तें दाखयतले।